काउंटर पे असोसिएशन आमचे आहा पळय असोसिएशनान काउंटर दिल्लो म्हणजे काउंटर दिला तांकां आनी जमीन दाखयली कोणी GMR आनी डायरेक्टर एव्हिएशन त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज सुरू केलो पूण कितें जालें तांकां खबर ना कोणाक खबर ना बाबा ते पेपर वर्क जावंक ना सो पेपर वर्क जावंक ना म्हणून तो स्टॉप केलो कितें अजून नोटिफाय जावंक ना उद्घाटन म्हाका यो म्हटलें आनी हांव गेलो थंय बरी गोश्ट म्हटलें पूण एक्चुअली जर कायदेशीर तुमकां खबर आसता न्हू तो कायदेशीर काय बेकायदेशीर तो ना जेन्ना GMR काउंटर दिता कितें तेन्ना इशूच ना न्हू गोवोरमेंट कितें डिस्कशन चालू आहा सो तेंचे फायल जाले आसतले अशें आनी आतां GMRानूच तो उखलून गेलो खंय काउंटर फायल प्रोसेस जावंक ना म्हणून फायल वर्क जावंक ना म्हणून तेणें स्टॉप कर म्हणून केलो तुमकां काय कळोंक ना म्हाजे भितर रोलूच येना हे असोसिएशन आहा पळय तांकां तेंच्यांनी ब्लू बॅग कॅब न्हू हे आमचो गोवोरमेंट काउंटर कॅब न्हू तांकां हय तांकां ओके त्यांच्यातल्यानूय कळटा की अशें कांयच घडोवना म्हणजे कितें त्यो हो काउंटर बी सुरू करपाक ताका खूब प्रोसिजर आहा प्रोसिजर म्हणजे कितें आहा की पयलीं एसिस्टंट डायरेक्टरान पार्किंग प्लेस जी आहा ती नोटिफाय करपाक जाय एअरपोर्टाचेर नोटिफाय केल्या उपरांत मागीर टॅक्सीवाल्यांक परमिटां दिवपाक जाय परमिटां काडल्या उपरांत तेंच्या भितर 400-500 लोकां भितर तेंच्यांनी संघटना करून GMR कडेन उलोवन मागीर काउंटर मागोवंक हो प्रोसिजर आहा अचानक काउंटर स्टार्ट केलो म्हणून आश्चर्य जालें कळ्ळें न्हू म्हणटकूच ताका लागून आमी ते विचारपाक येयल्ले आनी आमी ताका तेंच सांगलां जर जाता जाल्यार सगळ्यांक खातीर तो चालू करचो नाजाल्यार करचो न्हू काउंटर सुरू केल्लो पळय आनी कोणा खातीर दिला एकूच मिनीट म्हणटकूच आनी कितें आसा आमी पेटिशनूय घातलेलें कोर्टान सगळ्यांक न्याय मेळचो म्हणटकूच आयज आमकां जेन्ना ही गोश्ट अचानक घडली आमी पेटिशन घालून ओगी रावल्ले पळोवपाक की सरकार कितें करता पळय तें कायद्याचें पालन करता काय ना तें पूण जेन्ना कायद्याची पायमल्ली केल्या हें दिसून येयलें आयज सकाळीं आनी काही विशिश्ट लोकांच्या हातीन तो काउंटर सोंपोवपाचो प्रयत्न जालो आमी इमिजिएटली आयज कोर्टान मेन्शन केला आनी येता त्या बुधवाराक हियरींग मागलेलें आतां तुमी कोणाक काउंटर दिल्लो तर तो आतां सुरू केल्लो तेन्ना आमकां हें दिसलें की लँड लुजर म्हणून ग्रूप तयार करून तांकां दिल्लो म्हणून अशें आतां ADT कितें म्हणटा खंयचे पंचायतीन दिवंक लायलो हें दिवंक लायलो तर म्हाका काय कळना पंचायत मोदी कित्याक येयली हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो विशय एक्चुअली पंचायत कित्याक मोदी येयली आनी कितें येयली तें काय कळना तुमचे आतां कोर्टान मॅटर आहा न्हू खंय पावला ते कोर्टातले मॅटर तें आयज मेन्शन केल्या आमी मेन्शन करूंक नासली इतले दीस की सरकार जर कायदेशीर मार्गान वयता आनी दिता जाल्यार बरी गोश्ट आहा पूण आयज जेन्ना सकाळीं अचानक जे पळय 8वें आश्चर्य पळय जेन्ना घडलें जगान घडलें आयज पेडण्यान घडलें पुणून जगान नोंद जातली तेची म्हणून ताका लागून कितें आहा ते बेगीन धांवचें पडलें कोर्टान मेन्शन करून नेक्स्ट वेनसडे आमी हियरींग मागलें कोर्टान हे पेडणे ऑफिस आहा हे एसिस्टंट डायरेक्टराचें ऑफिस तेन्ना पणजेन डायरेक्टर आहा किंवा एसिस्टंट डायरेक्टर हेडक्वॉर्टर्स आहा तेंचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अशें कितेंच घडोवंक ना म्हणजे एग्रीमेंट किंवा आनी कितें प्रोसिजर पळय जो आसा हो कांयच जावंक ना आनी काउंटर कोणी दिला तो आमकां खबर ना म्हणून थंयच्यान म्हणून हांवें सांगलें कितें की तेचे कडेन कदाचीत चूक जाल्या आसा पेडणेच्या ADT कडेन ती खंय तरी तुमी तितून सुदारणा करची म्हणून त्या प्रमाणे म्हाका दिसता थंयच्यान मागीर रोखडेच 1 वर पर्यंत कितें इन्स्ट्रक्शन येयलें आनी काउंटर आतां बंद केलो म्हणून हांव आयकतां म्हणजे आतां आमी जेन्ना विचारपाक गेले आतां हितून आमची कितें मागणी आसली की हितून 3 ग्रूप आहा ते सगळे जग जाहीर आहा व्हडलें काय ना एक ग्रीन फील्ड आहा एक आनी दुसरो चांदेल त्या भागांतलो लँड लुजराचो ग्रूप आहा आनी एक बाकीचे जे माता म्हणून धारगळ बिगड त्या बाकीच्या भागांतले जे आहा पळय ते तेंचो ग्रूप आहा आतां आमची सरसकट कितें मागणी आहा जी रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी आहा ही पेडणे तालुक्या पुरती आहा ही हांगा कोणाक सेपरेट एका सेपरेट त्या घटकाक सेपरेट अशी केल्ली ना तेन्ना पेडण्या भागान जो कोण एफेक्टेड आहा जाका कोणाची इच्छा आहा मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी लावपाक ताका ते परमीट मेळचें अशी आमची इच्छा प्रत्येकाक त्या प्रमाणे आमचें कितें म्हणणें आहा की आयज सुद्दां आतां हांवें ताका सांगलां की काल दनपारां जेन्ना हांव तेजे कडेन उलयलां तेन्ना तेणीच म्हाका सांगलेलें की काउंटर दिवपाचें बी अशें कांयच जमना म्हणून पूण ताका हांवें तेच याद केलां की काल दनपार ती रात पर्यंत आयज सकाळीं उजवाडटा म्हणून अशें कितें घडलें आसतलें तें तो जाणा आसतलो की ताका काउंटराचें उद्घाटन करचें पडलें आयज सकाळीं पूण ताका हांवें तशेंच सांगलां की अशें अचानक कितें तर आश्चर्यजनक परत घडात बी जाल्यार फूट घालपाचो प्रयत्न करूं नाका 3 ग्रुपां 3य ग्रुपांक घे
कॉन्फिडन्सान घे आनी तेंच्या भितर वाटून सगळ्यांक वेवसाय करपाक दी, कित्याक सगळ्या जाणांनी आतां तिनूय ग्रुपाच्या लोकांनी गाडयो हाडल्या आनी जेन्ना अश्यो गोश्टी जेन्ना घडटा, जेन्ना जे कुंपण शेत खातें म्हणटा पळय, कितें जे अधिकारी आहा तेच तर अश्यो गोश्टी तर घडोवपाक लागले जाल्यार हांगासर यंत्रणेचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत जाता.